नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हेलो दोतन काळवेन तुमकां सगळ्यांक मना काळजासान येवकार. तुमकां येवकार दितनाच आज आमचे कडेन अशे तज्ञ दोतोर आसात जे गोंयचे नामनेचे यंग डायनॅमीक अशे कॅन्सर सर्जन डॉक्टर जियां लुई मिनेझीस, ज्यांचे मिनेझीस हॉस्पिटल पणजे आसा आनी मडगांव आसा. त्याच प्रमाणे ते बाकीच्या खुबशा हॉस्पिटलांनी काम करतात आनी त्यांचे नाव खरेंच खूब व्हड आसा तांच्या पिरायेच्या मानान आणि तांचो जो नाव लौकीक आसा तो तांकां साजेसोच आसा. डॉक्टर, सगळ्यात पयलो प्रश्न हांव तुमकां विचारता, येवकार दिता सगळ्यात पयलीं. आनी दुसरें म्हणजे युजली कॅन्सर इज वन ऑफ द थिंग्स वीच पीपल ऑल्सो डॉक्टर्स ऑल्सो डोंट प्रिफर मच. हाव यू लँडेड अप इन टू कॅन्सर स्पेशलायझेशन अँड हाव इज युअर जर्नी रायट फ्रॉम बिकॉज यू डीड युअर MBBS इन गोवा. मागीर तुमचे फुडें कसो कितें जालो तो मातशें आमकां थोडक्यान सांगा. सो हांगा गोंयांत MBBS करून मागीर हांवें जनरल सर्जरी आमचे सर्जरी डिपार्टमेंटान केलें हांगा. थंय आमी पळयताले की खुबशे कॅन्सर पेशंट येताले आनी जायते जाणांचे ट्रिटमेंट जायनासलें म्हणून मागीर आमी टाटा हॉस्पिटलान रिफर करताले. बरोबर, एब्सोल्युटली. आनी तांचे ट्रिटमेंट एका दिसान अशें जायना, जायते फावटी ते परत परत हॉस्पिटलान येताले आनी तांचे खूब काकूट दिसताले कित्याक तांचे हाल बी जाताले. बरोबर. सो म्हजे जनरल सर्जरी सोंपून मागीर हांव सिनियर रेजिडेंसी करतालो तेन्ना हांवें विचार केला की हांव कॅन्सर सर्जरी करतलो. सो तेन्ना ते एग्जाम बी दिवन मागीर म्हाका टाटा हॉस्पिटलान पोस्ट मेळ्ळा. सो थंय मागीर हांव जॉयन जालो. ओके, मागीर म्हजें स्पेशलायझेशन जावन थंय 5-6 वर्सां काम केलां आनी मागीर हांव फ्रांसान बी आनी स्पेशलायझड ट्रेनींग करपाक गेलो आनी थंय ते सोंपून मागीर हांव परत गोंयांत आयलो. बरोबर. म्हणजे डॉक्टर, जर आमी तशें पळोवपाक गेल्यार जाल्यार तुमचो जो रेज्युमे आसा तातूंत तुमचे MS आसा, DNB आसा, MRCS आसा एडिनबर्गची रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स, DNB आसा म्हणजे नॅशनल बोर्डाची, प्लस सर्जिकल ऑन्कॉलॉजी युरोपियन बोर्ड ऑफ सर्जरी हांची इतक्यो डिग्री घेवन युजली देर इज ऑलवेज अ टेम्पटेशन टू प्रॅक्टीस ऑर गो आउट ऑफ इंडिया, अर्न मोर मनी डेफिनेटली, अँड मे बी यू फील ओके दॅट इज मोर ग्लॅमरस वर्ल्ड, बट स्टील यू ऑप्टेड टू कम बॅक टू गोवा. सो वॉट इज युअर दॅट फील, म्हणजे वॉट ब्रॉट यू बॅक टू गोवा? पळय कितें आहा, हांव हांगा जल्मलो, हांगा शिकलो आनी आमच्या लोकांनी आमकां आदार दिले शिकपाक. बरोबर, एब्सोल्युटली. दुसरें कितें आहा की हांव भायर बी जेन्ना ट्रेनींग करतालो तेन्ना हांवें पळयलें थंय तांचें जिवीत इतलें बरें आसना. वय पयशे सुबेज मेळटा, गाडी बरी मेळटा, घर बरें मेळटा, नो डावट. करेक्ट. पूण ओवरऑल ते जिवीत अशें बरें उरना, मनशाचे कॉन्टॅक्ट तितले येना, आपले वळखिले लोक तितले कोण आसना. बरोबर. सो मागीर ते म्हाका जमनासलें. सो म्हाका परत सो म्हाका दिसता डॉक्टर, हो जो तुमचो फील आसा की आपल्या लोकां खातीर, आपल्या मायभुंयच्या लोकां खातीर कितें तरी करपाचें, रायट फ्रॉम बिगिनींग जेन्ना तुमी जनरल सर्जरी केले तेन्ना तुमकां दिसतालें की ओके हांगसरले आमचे पेशंट हांगाच्यान बॉम्बे वतात, पण खरेंच तांचे हाल जाता. आय टोटली एग्री विथ यू, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल दे गो विथ अ होपलेस फिलींग, बिकॉज आतां कॅन्सर जाला, हो बरो जावचो ना, कितें तरी करपा जाय करपा, आनी थंय कोण वळखीचें आसना, थंय येदें व्हडलें हॉस्पिटल, थंय गर्दी आसता, रावपाचे हाल, हे सगळेच हाल जातना the person like you who had that feeling for our people really is something great and I really appreciate that. म्हाका दिसता हे सगळे आमचे लोक पळोवपी आसा तांकां तर खूब म्हत्वाचो संदेश आसा की आमचे लोक गोंयान बरे शिकिल्ले सुद्धा गोंयाच्या माये पोटी, गोंयाच्या मोगा पोटी, गोंयाच्या आपल्या लोकां खातीर परत येवन हांगा प्रॅक्टीस करता आनी खरीच अभिमानाची गजाल आनी आय रियली अप्रिशिएट दॅट. डॉक्टर, जेन्ना आमी कॅन्सर विशीं उलयतात तेन्ना सगळ्यात पयलीं आमच्या मनान एक द मोमेंट यू हियर हू एवर एज्युकेटेड, अनएज्युकेटेड, highly educated, even maybe a doctor, the moment you say cancer, we have that feeling of dejection. आता सोंपले सगळे. So at this point of time, with novel approaches, new medicines, newer surgical approaches, what is your feeling about curable part of the cancer? पळय, आमचो टाटा हॉस्पिटलाचो मोटो आसलो की कॅन्सर इज क्युरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली. बरोबर. आनी ते सारकें आसा. बरोबर. सो कॅन्सर क्युरेबल आसा आनी जितले बेगीन आमचे डायग्नोसीस जाता आनी जितले बेगीन आमची ट्रिटमेंट सुरू जाता ताचे प्रमाणे ते क्युअराचे चान्सीस सुबेज आसतात. सो डेफिनेटली अर्ली स्टेजान क्युअर जावपाचे चान्सीस सुबेज आसा, पूण केन्ना केन्ना दुसरे तिसरे स्टेजीर आसल्यार बी क्युअर जावपाक शकता, पूण तो शक्यता मातसो कमी जाता. ओके, सो 100% गोडे आसतना गोडे 80% आसतलो, 60% आसतलो, पूण आसा अशें न्ही की कांयच बरोबर. म्हणजे आतां पयलींच्या भशेन सामकेंच म्हणजे कॅन्सर जालो म्हणजे तूं आतां सोंपलो अशें कांय ना. तुम्ही म्हटलां तशें जर तुमचें डिटेक्शन जर अर्ली जालें म्हणजे बेगीन जर कॅन्सराचें निदान जालें
जाल्यार बरी उपचार पद्दती सर्जिकल किंवा बाकीचे ऑन्कोलॉजिकल हे सुद्दां आसा आनी लॉट ऑफ पीपल कॅन रिकवर. म्हाका सांग डॉक्टर, हे पळयतना आनीक वॉट आर द ट्रिटमेंट ऑप्शन्स अवेलेबल एट दीस पॉयंट ऑफ टायम? हांवें अशें समजया की इंडियेंतले म्हणया किंवा गोंयचे म्हणया, आनी गोंयच्या सरकारान खरेंच खूब बरें मोलादीक वावरय केला की मोस्ट ऑफ द कॅन्सर ट्रिटमेंट सेंट्रल हॉस्पिटलान लायक गोवा मेडिकल कॉलेजान फ्री आसा. बाकी कडेन DDSY सारकी स्किम्स आसा आनी ह्या सगळ्यांचो मोठो होच आसा की गोंयच्या लोकांक सफर जायनासतना आनी किंवा पयशे ना म्हणून तो उरलो अशें जायनासतना तांकां मॅक्झिमम बेनिफीट मेळची. आनी इट इज अ गूड अप्रोच इवन एट द सेंटर. प्रधानमंत्रीचे आयुष्मान भारत आसा, म्हणजे दे आर वर्किंग ऑन दीस फ्रंट. इट रियली इट्स गूड अप्रोच. सो वॉट इज युअर टेक ऑन दीस? पळय कितें आसा की कॅन्सरा खातीर 3 मेन ट्रिटमेंट आसा. एक आसा ऑपरेशन, ओके. दुसरो आसा वखदाचे चडशे किमोथेरपी आसता आनी आतां थोडे नव्या प्रकाराचे वखदां येयले, इम्युनोथेरपी, एंटीबॉडीज, ते थोडे पेशंटांक यूज करूं शकतात, दर एका पेशंटाक यूज करूं शकना. आनी तिसरो ट्रिटमेंट आसा तो रेडिएशन. सो सगळे पेशंटाक तिनी ट्रिटमेंट लागना. थोड्या पेशंटाक एकूच लागता, थोड्या पेशंटाक 2 ट्रिटमेंट लागता, थोड्या पेशंटाक तिनी लागताय. पूण आमी जर हिस्ट्री पळयल्यार की 20 वर्सां पयलीं आमचो कॅन्सराचो सर्वायवल कितलो आसलो आनी आतां कितले आसा, तातूंत व्हडलोसो इम्प्रूवमेंट जाल्लो आसा. बरोबर. सो ऑलमोस्ट आदी अबाउट 1990चे स्टॅटिस्टिक्स पळयल्यार एवरेज कॅन्सराचे सर्वायवल क्युअराचो चान्सीस 30 ते 40% आसले. आतां एवरेज कॅन्सर सर्वायवल इज क्रॉसिंग 75%. एब्सोल्युटली. सो ते सगळे स्टेजी मेळोन एकूच अर्ली स्टेजाचेच न्ही. सो नो डावट आमचे प्रोग्रेस जाल्लो आसा, ट्रिटमेंट इम्प्रूव जाल्लो आहा. आनी आतां आदीं कितें जातालें की कॅन्सराचे ट्रिटमेंट म्हणून फकत बॉम्बे वचप, टाटा हॉस्पिटलान वचप आनी थंय जर जायनासलें जाल्यार तुमचें आनी कांय येना. पूण आतां हेच ट्रिटमेंट दर एका गांवांत दोन एका शारांत मेळटा. सो ते अवेलेबिलिटी आसा ते पेरिफेरल सिटीन शारांत बी ते आमकां मेळटा. एक्सेसिबल आसा. एक्सेसिबल आसा. आतां लोकांक ही ट्रिटमेंट अवेलेबल आसा, एक्सेसिबल आसा. म्हणजे दर फावटी एकदां कितें आसा तुजे पयशे आसता पण तुका बरोबर येवपाक कोण आसना किंवा तुका थंय वचपाक तुज्या वांगडा कोण आसना. सो अशें जायनासतना सिन्स इट इज अवेलेबल इन गोवा किंवा बाकीच्या लागींच्या सगळ्या शहरांनी हे अवेलेबल आसा. आनी त्या खातीर आज तुमी सांगलें की होचो रेट ऑलमोस्ट 75% ह्या लेवलार पावला. इट इज अ रियली गूड अचिवमेंट. सो सगळ्या लोकां खातीर हें म्हत्वाचें आसा की केन्ना तुमी अशें गर्भगळीत जायनासतना जितके शक्य तितके बेगीन डॉक्टरचो सल्लो घेवप आनी योग्य पद्दतीन जर मॅनेजमेंट केलें जाल्यार डेफिनेटली यू कॅन रिकवर. सो इट इज समटायम्स इवन सेड लिव्हिंग विथ कॅन्सर. म्हणजे इट इज लायक म्हणजे जशें डायबिटीस आसा, जशें प्रेशराचें आसा, तशें यू कॅन लिव्ह विथ कॅन्सर. थोड्या पेशंटाचे कंट्रोल करून दवरिल्लो आहा. जायत्या पेशंटाचे क्युअर जाता, म्हणजे ते कॅन्सर फ्री जाता. कॅन्सर फ्री जाता. बरोबर. सो युजली सांगा डॉक्टर की कितकोसो टायम लागता लायक हे पळय एकदां तुमी निदान जाले की तुमी सांगलें की रेडिओथेरपी, बाकी हे किमोथेरपी, हे सगळें आमी एक समजा एक कॉम्पॅक्ट अशें जालें जाल्यार एक अप्रॉक्सिमेटली कितको वेळ वता हे सगळ्या तुमच्या मॅनेजमेंटाक किंवा ट्रिटमेंटाक? सो ट्रिटमेंटाचो टायम आसा तो डिपेंड जाता ते हेजे प्रमाणे पळोवपाचें की कितले ट्रिटमेंट लागता. ऑपरेशनूच लागता, किमो लागता, रेडिएशन लागता आनी तेजे ट्रिटमेंटाचें शेड्युलींग बी प्रत्येक कॅन्सराक वेगळो आसा. सो एका पेशंटाचें जें कितें ट्रिटमेंट आसा तें दुसऱ्या पेशंटाक लागना. सो ते समज तुका ऑपरेशनूच आहा फुडें ते तुगे 10-15 दिसांनी काम जालें. समज रेडिएशन लागलो जाल्यार केन्ना 1-1.5 म्हयनो लागता तो रेडिएशनाक. आनी समज किमो लागता थोड्या पेशंटाक 2 म्हयने, 3 म्हयने, 6 म्हयने किमो लागता. सो एक अंदाज हायर सायडाक तुमी पळयल्यार 6-8 म्हयने लागू शकता ट्रिटमेंटाक. पूण केन्ना केन्ना तेज्यान कमी बी आसता ट्रिटमेंट ड्युरेशन. ते डिपेंड जाता कितें आसता. सो आमी एक ढोबळ मनान म्हणलें की बाय 1 year मोस्ट ऑफ द टायम युअर मोस्ट ऑफ द थिंग्स इफ एवरीथिंग गोज वेल की बाबा एका वर्सा भितर तुवें सगळें जाग्यार बसप. इट इज नॉट लायक की बाय आयुश्यभर तुका किमोथेरपीज घेवची पडटली, रेडिएशन अशें काय आसना. सो इट इज बाय 1 year ऑलमोस्ट युअर थिंग्स गेट ओवर. सो ते 8 म्हयन्यांनी युजली ते ट्रिटमेंट काबार जाता. बरोबर. आतां डॉक्टर एक आमी अशें जेन्ना आसा आतां सिन्स यू आर इन सर्जिकल ब्रांच, आतां केन्ना केन्ना खंयचें निदान जालें कॅन्सर की आमी केन्ना पळयता पळय की बायपास सर्जरी लागता. इट इज अ लिटल डेंजरस ऑर रिस्की म्हणटा तशें तुमच्या हातूंतले फिल्डांतले जेन्ना कॅन्सर सर्जरी आसा, इज इट इक्वली रिस्की ऑर हाव यू टॅकल वॉट यू वूड लायक टू से ऑन दीस? पळय कॅन्सर सर्जरी आसा ते फेरली सिंपल आसूं शकता, म्हणजे पोस्ट ऑपरेटीव कॉम्प्लिकेशन कमी आसूं शकता आनी थोडे प्रोसिजर आहाय ते मातशे हाय रिस्क आसाय. सो कंपेरेटिवली लो रिस्क म्हणजे जे ब्रेस्ट कॅन्सराचे सर्जरी आहा ते कंपेरेटिवली लो रिस्क आसता. आय सी. पूण थोडे सर्जरी आहाय ते मातशे हाय रिस्क आसतले, म्हणजे लिव्हर सर्जरी, लंग सर्जरी,
फूड पायप इसोफिजल सर्जरी पेंक्रिएटीक सर्जरी हे मातशे तांचे रिस्क मातशे सुबेज आसा नो डावट पूण आयचे दिसाक आमी ते रेग्युलरली करतात ते आमचे टीम डेव्हलप जाल्लो आसा आमचे पेशंटाचे रिकवरी बी मातशे बेगीन जाता खुबशे वेळा आमी पळयताय की सोमारा पेशंटाचें ऑपरेशन केल्लो आसा जायते फावटी मंगळारा की बुधवारा तो पेशंट उबो रावन चलता आय सी कळ्ळें न्ही सो आमचे ओवरऑल सायन्स टेक्निकल सर्जिकल सायड एनेस्थेटिक गुंगी दिवपाचे ते सगळे इम्प्रुवमेंट जावन आमचे इक्विपमेंट इम्प्रुवमेंट जावन पेशंटाची रिकवरी खूब इम्प्रूव जालें सो एवरी मेजर सर्जरीक बी चडशे पेशंटाक 8-10 दीस हॉस्पिटलान रावन मागीर ते खावपा पिवपा सुरू लागले म्हणटकूच तांकां घरा धाडूं शकतात चुकून केन्ना केन्ना पेशंटाक चड वेळ रावचो पडटा पूण चडशे पेशंट मेजर सर्जरी करून बी ते बेगीन रिकवरी जावन घरा वचूं शकतात सो एक 8-10 सर्जिकल ब्रांच समज जर ते सँडल जाले व्यवस्थित इफ देर इज नो कॉम्प्लिकेशन अकर्स दीस पेशंट कॅन गो होम इन 8-10 डेज मातसो डॉक्टर जेन्ना आमी कॅन्सरा विशीं उलयता तेन्ना गोवा इफ आय एम नॉट मिस्टेकन स्टँड्स फर्स्ट इन द ब्रेस्ट कॅन्सर इन इंडिया इफ आय एम नॉट मिस्टेकन यू कॅन करेक्ट मी आनी आय डोंट नो हाचें कारण कितें तें ताचेर तुमी मातशें भाश्य करूं शकता आनी एक आमकां सांगा की जेन्ना ब्रेस्ट कॅन्सर जालो जाल्यार ती ब्रेस्ट टोटली काडचीच पडटा काय ताका कितें दुसरे ऑप्शन्स आसा आनी हाव यू टॅकल दीस इश्यूज बिकॉज दीस इज व्हेरी कॉमन आनी म्हाका दिसता हाचेर मातशें तुमी विस्कटावन सांगचें आमकां पळय ब्रेस्ट कॅन्सर गोंयांत नो डावट कॉमन आसा एक कारण आसा की डायग्नोस्टीक फेसिलिटी सगळे गांवांत बी आसा अल्ट्रासावंड एक्सरे बी सो ते बेगीन डिटेक्ट जाता आमचे लोक बी मातशे शिकलेले आहाय बरोबर आपले आंगाचे कुडीचे मातशे काळजीपूण घेतात सो ते बेगीन डॉक्टर फुडें वतात बी दुसरें कारण आसूं शकता की आमच्या गोंयकाराक पळयल्यार आमचे ओवरऑल बॉडी वेट मातशें सुबेज आसा आनी हे आतां ह्या 2020 उपरांत आमचे स्टॅटिस्टिक्स पळयल्यार कॅन्सर जावपाचो चडसो इम्पॉर्टंट कारण आसा ओबिसिटी म्हणजे चरप सुबेज आसो जो मोठो चड आसा सो सोरो पिवचे जाग्यार ओबेसिटीचे कारण चड कॅन्सर जाता आयच्या दिसार ब्रेस्टाचे पँक्रियसाचे युट्रसाचे ते आमी पळयतात की ते मोठे पेशंटान सुबेज जाता ओके सो नो डावट आमचे गोंयकारांचे बॉडी वेट सुबेज आसा मातशी चड मोठी आसा सो ब्रेस्ट कॅन्सराचो रेट बी ते कारणाक मातशे सुबेज आसूं शकता आनी ब्रेस्ट कॅन्सरान आदीं सगळे पेशंटाक फूल ब्रेस्ट काडपाक कंपल्सरी पडटाले बरोबर आतां आमचे मॅमोग्राफीचेर MRIचेर पळोवन समज एकूच ट्युमर आसा ल्हान आसा जाल्यार जायते फावटी आमी ब्रेस्ट काडले शिवाय ऑपरेशन कोत्ताय आनी तो पेशंट क्युअर जावपाक शकता अच्छा थोडे पेशंटाचे ट्युमर मोठे आसतना पूण तांचे जर पेशंटाचें मन आसा की ब्रेस्ट काडले शिवाय कर जाल्यार जायते फावटी तो ट्युमर काडून आमी प्लास्टीक सर्जरी करून ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्ट करूं शकता अच्छा आनी त्या पेशंटाक बरें क्वॉलिटी ऑफ लायफ आनी गूड कॉस्मेटीक आउटकम बी दिवपाक शकतात बरोबर आनी हे सांगपाक कित्याक इम्पॉर्टंट आहा रेग्युलरली आमकां पेशंट येतात दोतोर म्हाका खबर आसलें ती गूट आयली 6 म्हयने फाटीं 8 म्हयने फाटीं पूण म्हाका ब्रेस्ट काडपाक नाकासलें म्हणून हांव ओग्गी रावलें घरा रावलें करेक्ट आनी हे फकत गांवाच्या लोकांक जायना हे शारांतल्या लोकांक हे जाता शिकलेल्या लोकांकूय आनी म्हाका लॉस जाता सांगपाक 1-2 डॉक्टरांकूय जाल्लें आसा बरोबर सो ते अशें भिवन की ना म्हाका ब्रेस्ट काडपाक नाका म्हाका म्हणजे 40 वर्सां जालीं 45 वर्सां जालीं ब्रेस्ट काडल्यार म्हजे फुडें कितें जिवीत आसतलें अशें चिंतून ते घरा बसतात पूण तेन्नाच जर तेमी येता आसलेले गांठ ल्हान आसतना जाल्यार डेफिनेटली एक सर्वायवलाचे चान्सीस सुबेज आसतले आनी ब्रेस्ट काडले शिवाय बी तांचे क्युअर जावपाक शक्यता सुबेज आसले करेक्ट सो हे धरून रावपाचें न्ही मनान की ब्रेस्ट काडपाकूच पडटलो म्हणून तुवें डॉक्टरा फुडें वचपूच न्ही टेस्ट करपूच न्ही सो मातशें कितें डावट आसल्यार बेगीन वचपाचें डॉक्टरा कडेन टेस्ट करून घेवपाचें आनी ते ट्रिटमेंट आसा ते जायते फावटी आमचे ब्रेस्ट काडले शिवाय ते बरे भशेन जावपाक शकता सो ते ब्रेस्ट काडपाचे आहा ते भंयान तुमी घरा रावले जाल्यार तुमचे ते चूक जातली बरोबर सो डॉक्टर आनी एक गोष्ट म्हत्वाची आसा म्हणजे तुमी आतां सांगलें की खूब फावटी पेशंटांक दिसता की आपूण डॉक्टरा कडेन गेलो ऑपरेट करचें पडटलें ब्रेस्ट काडची पडटली सो एक तांचे जे आपले जे बायलेचे आयडेंटिटी आसा फेमिनीन आयडेंटिटी डेट विल बी लॉस्ट ऑर डिसफिगर्ड हे तांकां नाका आसता आनी एक डॉक्टर म्हत्वाचो मुद्दो आनी एक असो आसा की खुबशे फावटी आमी पळयता की आय ऑलवेज से इट युजली इनिशियली डजंट पेन सो जें दुखना तें आमी दोतोरा कडेन वचना
वीट से ना असो बेश्टे गूट आयला आसतले बायलांक आतां फॉर आय एम टॉकिंग अबाउट विलेज आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट एज्युकेटेड तांकां दिसता ना ते केन्ना ल्हान आसतना पडलेले ते ल्हान भुरग्यांक बाबून तकली मारलेली खंय तरी आपडलेले दे ट्राय टू कोरिलेट एंड हॅव देर ओन लॉजीक इन सेईंग दॅट दुखना बिकॉज टील द टायम इट पेन्स दे डोंट गो टू डॉक्टर हांव म्हणजे खूब फावटी सांगता की दांत दुखता किंवा केसोळी जाली दोतोरा कडेन वयतातूच मनीस तो जीव हरशी मचना ताचो पण ही गोज बिकॉज इट पेन्स एंड आय ऑलवेज से द वॉट एवर डजंट पेन इज मोर डेंजरस सो हो जो अप्रोच आसा हाचे विशीं तुमचें मत कितें तुमचे म्हणप एकदम परफेक्ट आहा दोतोर जेन्ना कॅन्सर ल्हान आसा जेन्ना अर्ली स्टेजान आहा तेंचे सिमटम खूब कमी आसता बरोबर आनी जे दुखां आसा ते नॉर्मली एडवान्स स्टेजीर जाता करेक्ट थोड्या पेशंटाक नो डावट ट्युमर ल्हान आसतना तांकां कितें पेन जाता पूण चडशे पेशंटांक ल्हान आसतना तांकां कांयच सिमटम आसना केन्ना केन्ना मातशें कितें लागता आनी ते सोडटा पण ते दुखना सो दे सेड ओके आसूं ना तुमी सांगलें तशें परफेक्ट भुरग्यांनी आपटिले खंय कितें जालें मागीर ते उरले तशें आनी ते मागीर ते अशें दीस काडटा आनी मागीर तुमी म्हणटा तशें मागीर हो स्टेज कम देन इट इज इरिवर्सिबल म्हणजे मागीर ते एडवान्स स्टेज आसता किंवा ते मागीर इट इज व्हेरी सिवियर बाकीच्या डिशाचेर जावपाक लागता दुखपाक लागता आनी दॅट इज रियली पेनफूल सिच्युएशन म्हाका सांगा डॉक्टर हें जेन्ना आमी पळयता आनीक अशें गोंयान कॉमन सिन्स वी आर टॉकिंग अबाउट लिटल मोर कॉमन केसीस आमी कोलोन कॅन्सर सुद्दां गोंयान पळयला आसतलो आनी आय डोंट नो वॉट इज युअर टेक मे बी बिकॉज ऑफ अ डायट मे बी बिकॉज म्हणजे हांगसरले रेड मीट खाता तांकां ते चड म्हणजे आय थिंक ताचेर मातशें तुमी विस्कटान सांगात बिकॉज यू आर द एक्सपर्ट म्हणजे आतकड्यांचो कॅन्सर सो हांगा गोंयान बी कोलोन कॅन्सर आंतोडेचो कॅन्सर जो आहा तो खूब जाणां जावपाक लागला आनी फाटीं आमी चड पळयताले की जे सिगार ओडटाय जे मांस खातात तांकां चड जाताले पूण आतां आमी कितले पेशंट पळयताय बायल्यो आहाय केन्नाच सोरो पिवंक ना सिगार ओडूना तांकां आंतोडेचो कॅन्सर जाता जायते लोक शिवराक आसतना पासून तांकां कॅन्सर जाता बरोबर सो एक्झॅक्टली कोलोन कॅन्सर इतलो कितल्याक वाडला आमचे गोंयांत तें हांव शुअर ना बरोबर लोक कितें कितें सांगतात गोडे आमचे भाजयेचेर कितें पेस्टिसायड घातलो आहा स्प्रे मारलेले आहा गोडे तेजे कारण हे भाशेन जावपाक शकता पूण डेफिनेटली खूब कॉमन आसा सो जेन्ना बारीक बारीक कितें रोगत गेले मातशे बेंबरे गेले चिमूड गेले संडासान लोकांक लागता दूख ना जाल्यार रावपाचें आतां तुमी सांगले त्या भशेन दूख ना राव आनी ते वाडले वाडले आतोडी ब्लॉक जाले म्हणटकूच मागीर इमर्जन्सीन ते पावतात बरोबर सो ह्या भाशेचे कितें संडासाक कितें प्रॉब्लम जावपाक लागले जर दिसाक 2-3 फावटी जावपाक लागले की संडास जावपाक कुस्तार जाता म्हणजे फोर्स करपाक पडटा रोगत पडटा बेंबरे वयता तेन्ना रावले शिवाय तुमी डॉक्टरा फुडें वचून ते चॅक करून घेवपाक जाय आनी हें इम्पॉर्टंट कित्याक जाता जायते फावटी पेशंटांक समज डायग्नोज जाल्लो आहा की कॅन्सर आसा मागीर ते भिताय की ऑपरेशन केल्यार मागीर संडासाचो बॅग पोटार लागतलो आनी ते भंयान ते पोतून घरा बसतात पूण चडशे पेशंटाक परमनंट असो बॅग संडासाचो बॅग लागना संडासा वाटेचे जे ट्युमर बी आहाय तांचे खुबशे जाणांचे आमी ते संडासाची वाट वाचून ते ऑपरेशन करून ते पोतून जोडपाक शकतात अच्छा पूण ते इम्पॉर्टंट आहा की ते बेगीन कळपाक जाय ते समज ते सकयलो ट्युमर आसा तो खूब वाडलो सगळे मांसान बी गेला जाल्यार मागीर ते वेळार ते संडासाची वाट वाचून दवरपाक कठीण जाता पूण ते बारीक आसतना आमकां ऑप्शन्स आसा ते काडपाक आनी जोडपाक आनी बॅग दिले शिवाय ते तेजे मॅनेज करपाक डॉक्टर आतां एक आमी खुबशे फुडें पळयलां की वन्स अपॉन अ टायम वीज टू ऑलवेज से बिगर द सर्जन बिगर द इन्सिजन व्हडलो दोतोर तितको व्हडलें इन्सिजन आज दीस बदलल्यात बिगर इज अ सर्जन स्मॉलर इज अ इन्सिजन सो आज की होल सर्जरी आयल्या सो हे किंवा लॅप्रोस्कोपीक सर्जरी हाचो केनी रोल आयला हातून कारण आमचे कडेन अरावंड 5 मिनटां आसा पण दिस इज इम्पॉर्टंट टॉपीक वय सो सदांच आमचे प्रोफेसर सांगताले की बिगर सर्जन बिगर इन्सिजन आनी सो बेसिकली सर्जरीचे 2 भाग आसा एक आसा ओपन सर्जरी जे कातरून करपाचें बरोबर आनी एक आसा लॅप्रोस्कोपीक म्हणजे दुर्बिणाचेर करपाचें जायते कॅन्सराचे सर्जरी लॅप्रोस्कोपीचेर जातात आनी ते आमी रेग्युलरली करतात सो आंतोडेचो कॅन्सर आहा युट्रसाचो कॅन्सर आहा किडनीचो कॅन्सर आहा लंग्साचो कॅन्सर आहा जेवणाची वाटे अन्ननळीचो कॅन्सर आहा ते खूब जाणां आमी लॅप्रोस्कोपींतले कोत्ताय एडवांटेज कितें आहा की कट बारीक पडटा भितरलो काम तो परफेक्ट जावपाकूच जाय पूण ते भायलो कट बारीक जाता म्हणून पेशंटाचे पेन कमी जाता रिकवरी बेगीन जाता पूण एट द एंड ऑफ द डे शेवटेक ऑपरेशन भितरल्यान बरें जावपाक जाय करेक्ट दुर्बिणा प्रमाणे करूंक जाता जाल्यार करपाचें आनी ते जायना जाल्यार कातरून करपाचें सो देर इज स्कोप डेफिनेटली मेनी ऑफ द कॅन्सर्स जे अर्ली स्टेज कॅन्सराक आसा
तांकां ते इट इज पॉसिबल टू डू इट सेफली लॅप्रोस्कोपिकली. जे मातशे एडवान्स्ड कॅन्सर आहा तांकां लॅप्रोस्कोपी करपाक मातशें कठीण जाता. सो इन दॅट केस आमी ओपन सर्जरी करता. डॉक्टर एक एकेडॅमिक प्रिस्टसो क्वेश्चन. बेसिकली आता आमी तुम्ही म्हटलं की जेन्ना इनिशियल स्टेजीन आसता तेन्ना लॉट ऑफ थिंग्स पॉसिबल, जशें लॅप्रोस्कोपिक सर्जरी ऑल्सो पॉसिबल. बट सपोज इफ द पेशंट कम्स इन द 4th स्टेज, एडवान्स स्टेज, जाल्यार वॉट इज द रोल ऑफ अ सर्जन इन दीस केस? इज देर एनी स्कोप कितें करूं शकता? सो थोडे 4th स्टेजाच्या कॅन्सराक बी आमी क्युअर करून ऑपरेट करूं शकतात. अच्छा. ओके. थोडे प्रकाराचे पॅनक्रियसाचे ट्युमर, थोडे आतोडेचे ट्युमर जे लंग्सान स्प्रेड जाल्लो आहा की लिवरान स्प्रेड जाल्लो आहा, आमचे थोडे क्रायटेरिया आहा आनी ते क्रायटेरिया प्रमाणे समज ते पेशंटाक ऑपरेशन करून ते फूल क्लियर करपाक शकता. थोडे पेशंटाक आमी 4th स्टेजार पासून क्युअर करूं शकतात. सो फकत एक 4th स्टेजाचो रिपोर्ट म्हणून आयलो ताचो अर्थ ना की ते पेशंटाचे कांयच जावपाक ना. सो क्वायट रेग्युलरली जायते पेशंटाचे आमी क्वायट रेग्युलरली आतोडेचो कॅन्सर लिवरान स्प्रेड जाल्लो आहा की लंग्सान स्प्रेड जाल्लो आहा की पेरिटोनियमान स्प्रेड जाल्लो आहा, तांकां आमी ऑपरेशन करून ते फूल काडूंक शकतात आनी पेशंटाक क्युअर दिवपाक शकतात. सो इम्पॉर्टंट आहा की ते डायग्नोसीस जावपाक जाय आनी ते ट्रिटमेंट आहा ते सिस्टमॅटिकली जावपाक जाय. कांय चूक नासतना कितें शक्य आहा ते सगळें पळोवन तेजें ट्रिटमेंट करपाचें. सो इवन देर इज अ रे ऑफ होप इन द 4th स्टेज अशें म्हणपाक तरी हरकत. थोडे पेशंटाक नॉट इन ऑल केसीस. बरोबर. डॉक्टर आता आमच्याकडे 1-2 मिनटां आसा आनी डेफिनेटली एवरीबडी इज इगर टू लिसन फ्रॉम यू. तुमी सांगलें की कॅन्सर गोंयांत आतां कोलोन कित्याक जाता खबर ना, पण तरी सुद्दां आमकां टेक होम मॅसेज तुमी कितें सांगतले? टेक होम मॅसेजाचे 2 भाग आसा. एक भाग आहा कॅन्सर जावपाक नाका म्हणून कितें करपाचें. सो कॅन्सर जावपाक नाका म्हणून आमी कितें करपाचें, पयलें आमचें जेवण मातशें कंट्रोल करपाचें. सुबेज खावप न्ही, मोटें जावपाचें न्ही. एक्सरसायज इम्पॉर्टंट आहा, चलपाचें फिरपाचें तें जावपाक जाय नॉर्मली. सोरो सिगार सोडपाकूच जाय. बरोबर. मल्ल्या गेलो आतां तेचे कडेन पयशे सोडपाचे सगळेचे. ओके. सो ते एक लायफस्टायल बदली जावपाक जाय. बरोबर. सेकंडली आमचें कितें आसा, आमच्या शेतकारांक मातशें एनकरेज करपाक जाय की आमचें गांवठी शीत, गांवठी भाजी तें रोवपाक जाय. बरोबर. कित्याक भायले जे कितें भाजी वयता येता ताजेर कांय कंट्रोल ना आमचें कितें येता. करेक्ट. एब्सोल्युटली. सो हो दुसरो भाग आहा प्रिवेंट करपाक. म्हणजे आमच्या लोकांक मातशें सपोर्ट दिवपाक जाय. बरोबर. समजून आमचो गांवचो शेतकार बी मातशें 2 रुपये 4 रुपये मागता, दिवपाचें. कित्याक एटलिस्ट तो आमकां मातशें बरें जेवण दितलो. करेक्ट. आनी म्हणजे थोडक्यात म्हणजे डॉक्टर म्हणटा की आमच्या गांवठी भाजयो, स्पेशली गांवठी भाजयो, आमचे गांवठी तांदूळ ही आमी एनकरेज करपाक जाय. जर आमी घेना जाल्यार ते तेंचे खपचे ना. म्हारग म्हणून आमी सगळे भायले घेवपाक लागले, तेतून पेस्टिसायड आसता, कितें आसता, कॅमिकल्स आसता, ताच्या पेक्षा हे गांवठी लोक आमचे करतात ते बरें. बरोबर. सारकें बरें. आनी तिसरो भाग आहा की समज आमकां कितें सिम्पटम जाले, कितें डावट आसा, बेगीन डॉक्टरा फुडें वचून ते टेस्ट करपाक जाय. समज कॅन्सराचो डायग्नोसीस मेळ्ळ्यार बी तेन्ना सगळी उमेद सोडपाची न्ही. करेक्ट. डॉक्टर कॅन्सर स्पेशलिस्ट फुडें वचून सगळे टेस्ट करपाचे सिस्टमॅटिकली आनी ते चूक नासतना आमचे टेस्ट जावन मागीर ते ट्रिटमेंट ते चूक नासतना सिस्टमॅटिकली घेवपाक जाय. आनी कितें जावं कॅन्सराचें ट्रिटमेंट खूब इम्प्रूव जालां हे फाटले 20 वर्सांनी आनी तेजे रिजल्ट सर्वायवल बी इतले वाडलेले आहा. म्हणून आयज कितले पेशंट आसा आमी पळयताय की मनीस भोंवताय ते म्हटले फाटीं म्हाका कॅन्सर जालें. बरोबर. 10 वर्सां फाटीं 15 वर्सां आनी आतां तेंचें जिवीत नॉर्मल आहा, ते भोंवता काम करताय. बरोबर. सो ती चान्स आमी चुकपाचे न्ही. बरोबर. सो आज सिच्युएशन बदलल्या, नवी मेथोडॉलॉजी आसा, सर्जिकल नवे टेक्नॉलॉजी आसा, सपोर्ट सिस्टम आसा, बरे मेडिसिन्स आसा, तेन्ना गर्भगळीत जायनासतना ह्या दुयेंसा कडेन सगळ्यांनी मेळून आमी झुजचें पडटलें. इवन एज अ टीम वर्क म्हणटा जशें डॉक्टरांची टीम आसता तशी घरा कडल्या लोकांची टीम आसची, मित्र परिवार, फ्रेंड्स, फॅमिली सगळ्यांनी सपोर्ट करून खंयच्याय दुयेंस आशिल्ल्या मनशाक ताका एकदम म्हणजे रे ऑफ होप ना, लूज होप्स कर असं किंवा अशें करनासतना जर सगळ्यांनी योग्य आधार दिलो जाल्यार आमी ह्या दुयेंसाचेर जैत जोडूंक शकता. दोतोर तुम्ही मुजरत वेळ काढून, आय नो यू आर सो बिझी, तरी तुम्ही मुद्दाम स्टुडंट आयले आणि मोलादीक माहिती आमच्या लोकां खातीर करून दिली. ह्या खातीर सगळ्या स्टुडंटाच्या वतीन जे आमचे लोक पळयतात तांच्या वतीन काळजान सोन देव बरें करूं. नमस्कार.